आयज हे कार्यावळींत तुमच्या मुखार एक खिरीत मनीस हांव हाडूंक सोदतां जाणें पालकाचेर जायतीं नामनां मेळयल्या. कोंकणी कांतारांनी ताणें तर वेगळीच नामनां मेळयल्या आनीक ताची फाकाणणी गोंय तशें आख्खे संवसारभर जाल्या असो एक महान मनीस आयज तुमच्या मुखार एक कार्यावळींतल्यान येता. हां हय हेंच तें सोनिया. सोनिया, आयच्या मणका मतयां कार्यावळींत तुका माये मोगाचो आनी उर्बरीत येवकार. देव बरें करूं. पळयलें न्हय, हेंच तें सोनिया जाणें ह्या कोंकणी मळाचेर जायतीं नामनां मेळयल्या. आख्ख्या संवसारांत ताची फाकाणणी जाल्या. तर सोनिया, तुका ह्या कांताराचो मोग कसो कितें लागलो? कांतारांचो मोग म्हाका हांव कॉलेजीन आसलें तेन्ना लागलो. पयलीं हांव चड करून हिंदी सॉंग्स म्हणटालें. फोंड्यां रावतालें, चड कोंकणी चड इंग्लीश म्युजीक म्हाका केन्ना तेन्ना मेळूंक ना आयकपाक. आनी मागीर कॉलेजीन गेलें तेन्ना कॉम्पिटिशन जालें, कोंकणी सिंगींग कॉम्पिटिशन. तेन्ना म्हाका कांतारां आयकचीं पडलीं आनी शिकचीं पडलीं. आनी कॉम्पिटिशन ती जिखपाक म्हाका चडान चड डिफिकल्ट कांतार चूज करून म्हणचें पडलें. तेन्ना म्हाका कांताराचो मोग लागलो. आनीक पयलेंच इनाम जिखलें तेन्ना तुज्यो उर्बा वाडल्यो? हय, खूब वाडल्यो. आनी जायतीं कांतारां प्रॅक्टीस केली? खूब केली, खूब आयकलीं आनी मागीर चूज केली. आनी उपरांत तूं पालकाचेर ह्या म्युजिकल शोआंनी कशें कितें भितर सरलें? 2002 ह्या वर्सान हांव पयलीं फावट स्टेजीर चडलें प्रोफेशनली. भुरगेपणान चडलेलें बेश्टें पास टायम म्हूण, हॉबी म्हूण. पूण 2002 वर्सान आय जॉयन्ड अ बँड, स्टेटस फोर म्हूण एक बँड आहा मडगांवचो. त्या बँडान हांवें क्रुनर म्हूण जॉयन जालें. आनी ताचे उपरांत म्हाका म्युजिकल शोज इन्विटेशन आयले. कारण बँडा बारा हांव कोंकणी सॉंग्स म्हणटालें, कांतरां म्हणटालें. तेन्ना लोकांनी आयकलें, तांकां आवडलें आनी मागीर म्हाका म्युजिकल शोज इन्विटेशन मेळ्ळें. तुका आदीं जें तूं कांतार प्रॅक्टीस करून म्हणटालें तांतलें खंयचें कांतार आमच्या ऑडियन्साक म्हणून दाखयल्यार बरें? सगळ्यान पयलीं हांवें कांतार म्हणलेलें तें लोनाबायचें आनी क्रिस पेरी, स्वर्गा राज्यांत. नांव तुजें भितर रिगोयलां काळजांत घातून, उतरां तुजीं दवरल्यां मोनान गोवतून. चुरचुरे म्हजें केलें ना तुवें मागपून, आतां तोडफोडटाय कित्याक तूं रोटाय म्हजें चिंतून. फुगार तूं जायनाका, बेश्टोचेर रडों नाका, म्हाका केलाय तें पुरो रे, दुसऱ्याक घात करिनाका. खंयचेय आर्टिस्टाक, खंयचेय कांतरिस्ताक तें करचेंच पडटा. नाजाल्यार जी कला आमी दाखयता ती वयल्या वयर जाता. इट डज नॉट हॅव डेप्थ. तर ती म्हणजे कांतार खंयचेय आसूं तें आमकां चिंतचें पडटा की तें जें गायता तो पोयम जो आहा तो म्हजो. हें कांतरान जें घडलां तें सगळें हॅज हॅपन टू मी. आनी तेन्नाच आमी तें कांतार लोकांक बरे तरेन कन्विन्स करपाक शकता. चल आमी मातशें मुखार या. सोनिया बाय, पालकाचेर तूं पयलेंच तुवें पावल दवरलें तेन्ना जायत्या जाणांक भिरांत दिसता, पूण तुज्या जिवितांत कितें घडलें हांव कांयच नकळो. तरी आसतना जे तुका त्या वेळार जे अनुभव मेळले ते आमच्या ऑडियन्सांक सांगचे ना? हांव पयलीं बँडान आसलें, सो स्टेज फियर तेन्ना तितली नासली म्हाका. पूण कोंकणी ऑडियन्स जेन्ना लोक म्हणटा न्ही तेन्ना मातशी भिरांत दिसता. कारण त्या ऑडियन्साक कितें म्हणया, दॅट इज अ व्हेरी स्ट्रिक्ट ऑडियन्स म्हणपा जाता. तांकां कितेंय म्हणल्यार जायना, मानून घेनात. आनी तांचो जजमेंट बरो आसता, सामको बरो आसता. पूण म्हाका आय वॉज स्कॅर्ड, भिरांत दिसताली. पूण फस्ट टायम सॉंग म्हणलें आनी फस्ट टायम ओरिजिनल सॉंग म्हणलें, रिस्पॉन्स म्हाका बरो मेळ्ळो. आनी बरो म्हणजे व्हेरी एनकरेजींग रिस्पॉन्स मेळ्ळो. म्हणजे आतां इंग्लीश आनी हिंदी आनी पुर्तुगेज म्हणपी इज डिफरंट.
आनी कोंकणी म्हणजे आमचें इट्स आर लँग्वेज आनी ऑडियन्स आमचो सामको गांवठी सामको दॅट ऑडियन्स टू प्लीज देम इज नॉट व्हेरी इजी तांचे जजमेंट जर तांणी म्हाका सांगलें आनी अशेंच घडलें तांणी म्हाका येवन सांगलें की बाय आवाज ताळो बरो आहा आनी तूं कोंकणीन आनीक म्हूण इट वॉज व्हेरी एनकरेजींग आतां खूब लोक म्हाका येवन मेवले हांव तांकां वळखना तेन्ना तरी पूण थोडो लोक आजून आहा थंय एंड दे आर स्टील म्हणजे बॅकींग मी सॉर्ट ऑफ ऑलवेज बरें उतर सांगप अशें कोर तशें कोर सो तो रिस्पॉन्स म्हाका सदां बरो मेवला तें एक बरें आहा आनीक त्या वेळार त्या खिणांत कोण तरी थंय तियात्रीस आसले जे तुका पळयताले त्या म्युजिकल शोआंत ऑडियन्स कसो जावं आसले तशें खूब आसले आनी मेन म्हणजे इफ आय से इन कोंकणी म्युजीक आनी तियात्र हितून वर्ल्डान म्हाका एनकरेज करपी तो एक आनिसेत लॉरेन्स आनिसेत लॉरेन्स म्हणजे ताका दिसलें की आय कॅन ऑल्सो सिंग इन कोंकणी तियात्र इन कोंकणी स्टेज ताजे पयलीं म्हणलें हांवें वन मोर पर्सन व्हेरी एनकरेजींग इज तोमासीन कार्दोस ताणें म्हाका खूब हें केलां म्हणजे तूं म्हूण नवें कांतार कोरया तुका घडोवन हें कोरया सो दॅट वे येस आनी फर्स्ट टायम तियात्र केलो तो हांवें सॅमी तवारजाक केला म्हणजे ताजे 2 ऑडियो व्हिडिओ CDs आसले पुलीस पर्जेक आनी देसाक बिटोय तेन्ना तातूंत हांवें सॉंग म्हणलां आनी ताजे उपरांत ताणें पयलो तियात्र आपलो बरयलो तेन्ना म्हाका थंय 2 कांतरां ताणें बरयलीं दॅट इज हाव आय लँडेड फॉर द फर्स्ट टायम इन द तियात्र पळय आतां जें तूं आदीं लोनाबाईचीं कांतारां प्रॅक्टीस करतालें तें ऑडियन्सा मुखार म्हणटालें पूण जेन्ना तुवें ओरिजिनल कशें कांतार जे पयलेंच कांतार म्हटलां ताचोय तुका उगडास आसतलो फर्स्ट ओरिजिनल म्हणलां तो हांवें तालिगांव म्हणलां अँड इट वॉज अ सॉंग कॉल ओस्तुरी उगडास आसा उगडा ना बाय हार्ट ना खूब वर्सां जालीं चड वर्सां जालीं हय वर्सां जालीं पूण तेन्नाय म्हाका रिस्पॉन्स बरो मेवला पूण आतां सॅमी टावरसाचे पुलीस पर्जेक हातूंतलें खंयचे तरी तुका उगडास आसतलो आसा हय हें कांतार जावन आहा फ्रॉम सॅमी टावर सेकंड आल्बम देसाक बिटोय आनी हें कांतार हांवें ड्युएट म्हणलां नेफी रोडा बारा फर्स्ट टायम आय सॅंग अ ड्युएट विथ अ लेडी आनी म्हाका दिसता नेफीक सुद्दां हें फर्स्ट टायमूच ड्युएट विथ अ लेडी जालां व्हेरी नायस सॉंग संवसारांत मोग आसता तो जिनसा भाशेचो क्रिस्तांव धोर्मांत सोगोट मोग कोत्तांव आमी जेजूचो भाव भावाचो बायल घोवाचो तसोच मोग आपल्या भुरग्याचो एक भयणीचो मोग आसता आपल्या भावाचो इट्स अ स्टोरी अबाउट ब्रदर एंड सिस्टर मोग आसता तो भाव भयण पूण हें जेन्ना कांतार तुवें म्हटलें जायते फावटी जायत्या जाणांक हो प्रस्न पडला आनी म्हाकाय प्रस्न पडला तूं हिंदू तरी आसतना ह्या कांताराचो मोग कसो कितें तुज्या काळजांत रिगलो म्हजे पेरंट्साचें मिक्स मॅरेज आहा माय फादर इज हिंदू एंड माय मदर इज कॅथलीक म्हाका दोनूय कल्चराचे एक्सपोजर आहा तें गीत आसूं कोंकणी गीत गाय कोंकणी कांतार आसूं हिंदी सॉंग आसूं काय इंग्लीश सॉंग आसूं पुर्तुगेज आसूं एक मिक्स भाजी आहा सो म्हाका म्युजीक म्हणल्यार आनी ताका खंयचेंय नांव दी कांतार म्हूण गीत म्हूण गजल म्हूण फाद म्हूण इंग्लीश पॉप सॉंग कितेंय आसूं म्युजीक इज समथींग दॅट स्पीक्स ऑल लँग्वेजीस आनी जर आमकां म्युजीक आवडटा न्ही ते मागीर खंयचेय टायप आसूं बरें आसल्यार लायक जातात पूण ह्यो सगल्यो तर गजाली घडटल्यो आनी घडोवन येतल्यो जाल्यार जायते फावटी म्हणटात की माय पायचे गूण भुरग्यांक येतात पूण तशें तुज्या मम्मी डॅडी मदें हे संगिताचे गूण आसले कोणाक हय मामा घरान कांतार करताली म्हणजे त्या तेंपार लेडीज अशी स्टेजीर बी म्हूण नासली आनी फॅमिली गॅदरिंग्स तेन्ना ती म्हणटाली पापाय म्हणटा पूण म्हजो पापा दोतोर तो शिकतना कोत्ताना ताका केन्ना वेळ मेळूना ही वॉन्टेड टू लर्न म्युजीक इंस्ट्रुमेंट्स ही वॉन्टेड टू लर्न सिंगींग एंड म्युजीक बट तें केन्ना जावं ना तो चान्स म्हाका मेवलो आनीक तुका तांचें कसलेंच बंधन ना कसलें बंधन ना कसलेंच इट्स ऑलवेज एनकरेजींग हय तर सोनिया
तूं जायत्या भासांनी गायता आसतलें टील डेट 13 भासांनी गायला. 13 भासांनी म्हणटच म्हाका दिसता आमच्या ऑडियन्साक तांतल्यो 5-6 भासा तरी आयकूंक मेळटल्यो. होप सो. सोनियाबाई, तुझे साहित्य अनुभव हे थोड्या खिणामध्ये म्हाका मेळले आनी आमचे ऑडियन्सूय खरेंच खुशाल जातले, कारण तुजी वळख, तुजें नांव आयकून जायते जाणां तुका स्टेजीचेर पालकाचेर जायते जाणांनी पळयलां, पूण लागींच्यान अनुभव जायते जाणांक मेळोंक ना. पूण हीच एक संदी घेवन म्हाका दिसता तुजे पुर्तुगेज भाशेन एक कांतार आमी आयकल्यार बरें. Sure. पुर्तुगेज कांतार जे हांव कोत्तां दॅट इज अ सेमी क्लासिकल स्टायल, ताका फाद म्हणटा. पूण गोंयान आमचे थोडे पुर्तुगेज कांतारां अजून फामाद आहा, म्हणजे अजून लोकांक आवड आहा. ते सगळे फाद न्ही पूण तरी पॉप्युलर आहा. तातूंतलो एक म्हणटा, Vem, vem minha flor, não pode ser viver sem ter amor. Vem, vem conhecer o verbo amar e dar teu parecer. Diz o ABC do coração, amar alguém é sempre bem que nós devemos praticar. Sim, o coração é professor, nossa lição vai ter serão. Vem minha flor, vamos amar. सोनिया, हें जें कांतार तुवें म्हटलां ताच्यो ओळी ज्यो तुवें म्हटल्यात ताचो तुका त्या उतरांचो अर्थ जाणा आसतलें. हय. हां, आनी आमच्या पुर्तगालाक जे आमचे गोंयचे भाव आसात जांकां पुर्तुगेज येता आनी आमच्या मदें थोडो ऑडियन्स आसा गोंया अजून जे पुर्तुगालाचो मोग कोत्तात म्हणून येता एके भाशेन, तांकां खरेंच हें आवडलें आसतलें. आय होप सो. महान कलाकार घडटले जाल्यार आमी आमच्या भुरग्यांक सदांच ताळयो मारून तांकां वयर काडपाची गरज आसा, आनीक आवय बापायनी तांकां तेंको दिवपाची गरज आसा. जायते फावटी आमी तांकां तेंको दिनात जाल्यार तांच्यो उर्बा वाडोवंक शकनात, थंयच त्यो करपून वेतात. पूण सोनियाक जायते फावटी ताच्या घरांतल्यान जायती उर्बा मेवल्या, वच फुडें आमी तुजे बरोबर आसात. तेच बरोबर जायत्यांनी ताका हात दिला आनीक वयर काडला. हें सगळें करता आसतना ताणें जायत्यो भोंवण्यो मारल्यो, संवसारभर तें भोंवन आयलां. म्हणटच ताच्या तोंडांतल्यान ज्यो ताणें भोंवण्यो मारल्यात त्यो आमी आयकून घेवया. एक म्हाका खूब याद आहा. फर्स्ट टायम हांव पुर्तुगालाक म्हजो फर्स्ट शो थंय जाल्लो तेन्ना कोंकणीन पुर्तुगेज फादू हितून 2008. हांव ताजे पयलीं हिंगा म्हणटालें फादू, आनी थंय जे आमचे गोंयकार आहा पुर्तुगालाक जे रावता ताणें नांव आयकलें की एक सोनिया शिरसाट म्हूण एक चेडूं आहा तें फादू म्हणटा. तांकां व्हडलो अभिमान आमचे गोंयकार म्हणटात दुसऱ्यांचे हें संगीत. तर हांव थंय पावलें आनी तें म्हाका वळखना. आनी काजा द गोवा म्हूण एक तांचो असोसिएशनाचे हेडक्वॉर्टर्स आहा, थंय गेल्लें. तांचो एक फंक्शन आसलो आनी थंय थोडे लोक पळोवपाक लागले न्हय हें तोंड कोण गाय म्हणून. विचारलें कोण तूं? म्हणलें सोनिया शिरसाट. फादू म्हणटा तें? म्हणलें वय. आनी हांव अशें फाटीं वचपाक लागलें, म्हाका अशें लो हरशी जाली. रावन मागीर तुका खबर आहा तें कोण तें सोनिया शिरसाट गोंयच्यान आयलां, फादू म्हणटा तें. आनी व्हडलो बोबाव जालो मागीर थंय. म्हणजे ताणें ऑलरेडी नांव आयकलेलें, पूण हांव कशें दिसता आनी म्हाका पयलीं फर्स्ट टायम दे मॅट मी, तो एक रिस्पॉन्स बरो जालो. आनी थंय तो फर्स्ट कॉन्सर्ट म्हजो तोय बरो जालो. 450 सीट ऑडिटोरियम आशिल्लो. फर्स्ट टायम हांव थंय वयतां, म्हाका थंय कोण वळखना म्हणजे गोंयकारांक सोडून. आनी म्हणजे आजून हांवें थंय एस्टॅब्लीश करूं ना म्हाका. आनी ताणें म्हाका एक ऑफर दिलो, तूं एक कॉन्सर्ट कर म्हूण हिंगा. तर म्हणलें ओके करया. आनी थंय हांवें फ्युजन केलें विथ फादू इंडियन इन्स्ट्रुमेंट, सितार, तबला बी तें फ्युजन केलें, 2 मांडे म्हणले.